जुवारी नगर आसा आणि हिंगा पळयलो जाल्यार एक खड्डो आसा आणि हे खड्डो जो आसा 1 वर्स जालें अजून पासून हे खड्डो तेंच्यांनी भरूंक ना. सो आमी ह्या खड्ड्याचे सरकाराक सांगपाक सोदता की हो सरकाराक खड्डोय भरपाक जायना आणि जे क्वॉलिटी करता हे सगळे डुप्लिकेट करता. आयज 100-200 रुपयाचे पेन ड्रायव्ह पळय आसा तेका 1 वर्साची वॉरंटी मेळटा आणि हो कोटयाचो पळय टेंडर पळय करता एका 1 दिसाचोय वॉरंटी कित्याक मेळना. सो हो PWD मिनिस्टर पळय आसा तेका हांव उलो मारता की पळय हड्डे आसा ते तरी हड्ड्याचे काम भरपाचें काम तरी कर. काय तुम्ही करूंकूच ना लास्ट 5 इयर्स आणि तुम्ही तुमचो सीएमान सांगलेले की आमी खड्डो भरून दितले म्हण खंय आसा. तुम्ही सगळी फोटिंगपणां करपाक उरले. आयज कोविड लोक मेले, सगळे सायड डिझास्टर, इकॉनॉमी काबार तुम्ही केली, लोकांक फोंडान उडयले. आयज कितले एक्सिडेंट जाला, डेथ रेट वाडलेलो आसा, लोकांची गाडयेचे सस्पेन्शन पिड्यार जाता, लोकांची हेल्थ पिड्यार जाता, लोकांची बॅक पेन जाल्लेले आसा. तुम्ही कोणाचेच कांय चिंतना. सो हांव सीएमाक आनी PWD मिनिस्टराक ताबडतोब सांगता की हे जे पळय हड्डे जे आसा स्पेशली इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी जुवारी नगर हे भरचे म्हणून. काँग्रेस प्रेसिडेंट कोर्ताली आमी आता जुवारी नगर इंडस्ट्रियल एस्टेटा कडेन आहा. ही इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी हिंगा रेजिडेन्शियल एरिया पासून आहा आनी हिंगा रस्ते सारकेच पाड पडला. लोकांक सारको त्रास जाता. हो फोंड पळयात तुमी, हो फोंड पळयात केदो व्हडलो तो. हिंगा लोक पडला, लोकांक भरपूर डिफिकल्टी जाता. लोकांची गाडयो डॅमेज जाता. म्हाजी गाडी आतां न्यू गाडी आहा, आख्खे पॉटोल्सान पडोन पडोन शॉक ऑब्झर्वर हे जावन टायर एकूच सायडीन जोरता. अशें करून टायर वेर आवट, बायक मेंटेनन्स, इंजिनाची प्रॉब्लम हे सगळे पॉटोल्सां लागून जाता. इनडायरेक्टली सांगपाक गेल्यार पेट्रोलाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून काडटा, पयशे खंय वयता. हे बेसीक एम्युनिटीज गव्हर्मेंटान प्रोवायड करपाक जाय. सो आय अपील टू द PWD Minister, Mr. Pavaskar, to please look into this situation because we do not want any more accidents happening. Life is very important. So I urge the PWD Minister to please look at this thing immediately. Thank you.